नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. शेनवारा फांतोडेर दिवाळे फेरीबोटीच्या रॅम्पा लागसार अपघात. मोटार रॅम्पावयल्यान न्हंयत ओमती. ड्रायव्हर एकलोच आशिल्लो. थळाव्यांनी ड्रायव्हराक भायर काडलो. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण ड्रायव्हर झेमलो. सुदैवान जिवीत हानी ना. मोटारीचे लुकसाण. नमस्कार योगार. आम्ही सध्या दिवार फेरी पॉइंटाचेर आसा आणि दिवार फेरी पॉइंटाचेर येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार काल रातचो 3 ते 3:30 ह्या दरम्यान एक हांगासर दिवार फेरी पॉइंटार एक अपघात जाल्लो आसा आणि तो अपघात असो आहा की व्हायट कलरची इग्निस गाडी आसा ती उदकान गेल्लेली आसा. मेळटा त्या म्हायती अनुसार जर पळयत जाल्यार ही जी गाडी आसा ती दिवाडेच्यान ओल्ड गोवा वाटेन वताली आणि मदींच वाटेक येतनाच ड्रायव्हराक ती न्हीद आयिल्ल्या कारणाक लागून गाडयेचो कंट्रोल गेलो आणि ती गाडी आसा ती उदकान गेल्लेली आसा. ड्रायव्हर एकलोच आशिल्लो गाडयेन आणि जेन्ना गाडी उदकान गेली तेन्ना ड्रायव्हर दार ओपन करून भायर सरलो, उदकान उडकी मारली आणि स्विम करून भायर येयल्लो आसा आणि ती गाडी आहा ती आतां काडलेली आसा. कोणाक काय जाल्लेलें ना, मात गाडयेक डॅमेज खूब जाल्लेले आसा. प्रुडंटा खातीर दिवाडेच्यान सायन मांद्रेकर. फार्मागुडी धवळी बायपासाचेर कंटेनर ओमतो. शेनवारा फांतोडेर ही घडणूक घडल्या. ओव्हरटेक करपी मोटार आंगार आयिल्ल्यान ताका वाटोवंक ड्रायव्हरान कंटेनर सायडीक घेतलो. डिवायडराचेर चडिल्ल्यान कंटेनर दुसऱ्या लेनीन ओमतो. ड्रायव्हर साल्वार. फ्लायओव्हराचेर शार्प टर्न आशिल्ल्यान ह्यान पयलीं खंय अपघात जाल्यात. गाडी कारवाल्यानं दाबल्यानंतर मी गाडी त्याची वाचवायला गेलो आणि ते डिवायडरवर गाडीचं टायर गेल्यामुळं गाडीकडं आवरल्या. कुठे जात होता? नॅशनल कंपनी, उजगावमध्ये. नॅशनल कंपनीचे आहे ना. काय होता लोड? काय आहे? कोको पावडर आहे. किती वाजता झालं? रात्री 3 वाजता. तो कोणाला लागलं गेलं नाही? नाही, मला फक्त कमराला मुक्का मार लागला आणि डोक्याला लागला. गाडीला वाचवायसाठी केलं. हां. नाव काय तुझं? सचिन कांबळे. कुठून येत होता आता? मुंबईवरून आलो. रात्री किती वाजता? 3. रात्री 3 वाजता. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो कंटेनर जो हांगासर रस्त्यार पडलेलो आसा. हो रात्री 3 सुमार इन्सिडेंट. तो मुंबयच्यान उजगांव सायडीन वयतालो. कोको पावडर घेवन येतालो. तेजें म्हणणें आसा ड्रायव्हराचें की एक कारवाल्याक खंय तरी साल्वार करपाक लागून ताणें कट मारलो आणि कट मारतकूच डिवायडराचेर गाडी चल्ली आणि ती अशी आमची मदोमद रस्त्यार आडवी पडलेली आसा. पुलिसांनी येवन पंचनामा केला. कोणाक काय मार लागो ना. ड्रायव्हर आत्ताच वयलो. ड्रायव्हराकूय मातसो किरकोळ मार लागला आणि पुलिसांनी येवन सद्या गाडी काडपाक लागून क्रेनीक लागून आतां ते रावता. फर्मागुडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंड्या तिस्कार ग्लोबल विजन ह्या व्हंकलांच्या शॉपाक उजो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागलो आसुये म्हूण अदमास. हाय वोल्टेजीक लागून खंय शॉर्ट सर्कीट जाले आसुये म्हूण शॉपवालो उलयलो. उजो पालोवपी दळ रोखडेच घडणूक थळार पाविल्ल्यान वाठारांतली हेर दुकानां साल्वार करूंक येस. लाख मायज लुकसाण. बरोबर 9:36 आमकां फोंड्या तिस्कार रावंड बिल्डींग हें एका शॉपाक उजो लागला म्हणून कॉल आयले. रोखडेच आमी भायर सरले आनी हांगासर घटनास्थळाचेर पावतकच आमकां कळ्ळें की सामको भितर धुंवर भरला आणि ताका लागून भितर वचप शक्य नाशिल्लें. देखून आमी रोखडेच BA सेट घालून भितर गेले. भितर वचून पळय जाल्यार शॉर्ट सर्क्यूट जाला आणि शॉर्ट सर्क्यूट जावन एसीचो जो सकयलो भाग आसा ताका उजो पेटला. म्हणटकच थंयच्यान वयल्या फर्स्ट फ्लोराचेर वचून थंयच्यान वयर फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान विंडोंतल्यान धुंवर भायर सरतालो. देखून आमी रोखडोच ब्लोवर स्टार्ट मारलो आनी ब्लोवर स्टार्ट मारून पयलीं आमी सगळो धुंवर भायर काडलो आणि ताच्या उपरांत आमी भितर वयर वचून पळयलें आणि ताच्या उपरांत पयलीं CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करून मागीरच आमी उदक मारून वयलो जो उजो आसा तो आतां कंप्लीट पालयल्लो आसा आणि फुल्ली सायडीन सगळ्याक शॉपां आशिल्लीं सगळीं शॉपां आमी सद्या शॉप सेव केल्लीं आसा. हय, हे जे आसा ते व्हंकलांचे शॉप, व्हंकला तयार करता थंयसर. सो मिरर खूब आसा भितर. हांव आयलो आनी पयलीं मेन स्वीच ऑफ केलें. मेन स्वीच ऑफ करून भितर 2 चलयां आसलीं, तांचो स्टाफ आसलो.
स्टाफाक पयलीं आमी हे केलें कितें केलें भायर काडलें स्टाफाक भायर काडून मागीर आमी मेन स्विच बंद केलें मागीर आमी पुलीस फायराक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी सगळ्यांक फोन करून तांकां आपयले आनी मेन कितें आमी पयलीं ते म्हणून उजो आमी पालयलो आमचे हे आसलेले फायर पीस आसले कसं लागलो कसं लागलो आय थिंक हाय वोल्टेज अशें म्हणटा हांगसले लोक की हाय वोल्टेजान जायतीं शॉपां आहा तेंचे कंप्युटर लॅपटॉपूय बीन गेल्या म्हणून म्हाका दिसता फूल चवकशी पंचनामा करतकूच कितें एक्झॅक्ट लॉस आहा तें कळटलें डिस्कशन प्रोडक्टा खातीर विवेक प्रभू. राज्यांत एक्वा कल्चर आनी ब्लू इकॉनॉमी विशयी शिकपी तरणाट्यां खातीर फिशरीज महाविद्यालय सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोशणा. नुस्तेमारी स्वयंपूर्ण करपाक सरकाराचो यत्न चल्ला. पारंपारीक नुस्तेमारप्यांनी सरकारी येवजणेचो लाव घेवचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. मुख्यमंत्री मेगा एक्वा फिश फेस्टिवलाचे उक्तावण केलें. अवेरनेस जो क्रिएट करपाक जाय तो अवेरनेस आमी सातत्यान क्रिएट करता आनी लोकांक फक्त नुस्तें न्ही तर ब्लू इकॉनॉमी कितें करपाक शकता किंवा दर्या कशा पद्दतीन आमी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाक जाय ताजेर काम करपा खातीर आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान प्रवृत्त करता. म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या नुस्तेकारांक वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्किमी दिवपा खातीर आमचे सरकार सगळ्या तरेचो प्रयत्न करता. आमचे डिपार्टमेंट आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ हे सदोदीत नुस्तेकारां खातीर म्हणजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पासून ब्लू इकॉनॉमीत आसलेल्यो सगळ्यो स्किमी त्यांच्या पर्यंत पावयता. म्हणून तर म्हणजे धाकटी रिक्षा घेण्यापासून तो व्हडली बोट घेईपर्यंत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदाच्या योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो स्किम्स आणि सबसिडी आम्ही नुस्तेकार भावा खातीर दिता. म्हाका दिसता मरीन कल्चर किंवा जेका आमी म्हणटा की एक्वा कल्चर आणि ब्लू इकॉनॉमी हाजेर वेगवेगळे भुरगे आमचे जे इंडस्ट्रीज शिकता इन फ्युचर फिशरीज कॉलेज सुद्धा एस्टाब्लिश करचे आणि भुरग्यांक इन एडवान्स टेक्नॉलॉजी स्किलिंग आणि रिसर्च या क्षेत्रात गोंयचे भुरगे फुडें वयचे म्हणून सरकाराचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. फिशरीज डिपार्टमेंट त्या दृष्टीन खूप मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता. म्हणजे जे आमचे बोटकार फिशीस आसा किंवा ल्हान जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसतलो हाका सुद्धा स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जो तेंको दिवपाक जाय ते आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान दिता. तांच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्किलिंग हे तयार करपाक आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान कार्यरत आसतले तांकां सपोर्ट करपा खातीर कार्यरत आसतले. म्हापशेची फामाद बोडगेश्वराचो 90वो वर्धापन दीस जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हूण बोडगेश्वराक लोक मानतात. म्हापशेकारांचो तो राखणो. फाल्यां सावन जात्रा. गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या जात्रेक येतात. बोडगिणीची फेरी फामाद. फुडले 15 दीस जात्रेची फेरी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक बदनाम करूंक टूलकिटाचो वापर चल्ला म्हूण खबरो येतात. गोंयचे बदनामीचे व्हिडिओ करतल्यांक सोदून कारवाय करतले. बदनामीचे यत्न फेल जातले आमदार प्रेमेंद्र सांगता. मंत्र्याचो हात आसा वा ना खबर ना मात बदनामी जावंक जायना चंद्रकांत शेटये उलयलो. विजय म्हणटा सरकार आपले कर्मांनी बदनाम. टूलकिट आनीक कित्याक जाय. कोणी जर करता जाल्यार इट इज नॉट करेक्ट आनी म्हजे नॉलेजीक तर खबर ना की खंयचो मंत्री की आमदाराचो हातून हात आसा असो. बट दीस इज रॉंग जे हे सगळें करता ते कित्याक ट्युरिजम ही आमची तशी जर गोंयची मेन इंडस्ट्री आसा तशें तुका मेन बॅकबोन जाल्लो आसा आनी कितलेशेच वर्सां ओवर द पास्ट कितल्याशाच गव्हर्मेंटान प्रत्येक गव्हर्मेंटान हेल्प करून ही इंडस्ट्री आज ह्या लेवलार हाडल्या. वी हॅव टू ओनली रायज अप फ्रॉम हियर. आमी आमचे सरकार ह्या संदर्भात जो कोण ह्या संदर्भात नेगेटिव्ह गोष्टी पसरयता नेगेटिव्ह बातम्यो पसरयता ताका सोदून काडून आमचे सरकार ह्या बद्दल तांची कडक कारवाई करतले अशी आमकां खात्री आसा. तेन्ना कृपया लोकांनी अश्यो वेड्यो वाकड्यो बातम्यो आपल्याच गोंया बद्दल पसरप हे करचे न्हू अशें आव्हानूय करता. टूल किटा वेल्यान विजयान सरकाराची खरडपट्टी काढली. हे एक नवें प्रस्त हे प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटांतल्यान उपरासलेली वस्त. एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याचेर एलिगेशन करता की ताणें एक टूल किट स्ट्रॅटेजी केल्या सरकाराक बदनाम करपाची. ते मनशाचें मंत्र्याचें नांव तो सांगना आनी आमी सगळे नाचतात. एक वस्त गोंयकारांनी समजूंक जाय म्हणटा ती की नोकऱ्यो ह्या सरकारान विकल्यो लोकांक एरेस्ट जाले. दीस इज प्रूफ. जमनी ज्यो ग्रॅब केल्यो ते मनशांक जेलांतल्यान चॅकआउट केले आनी मागीर ताका चॅक इन केलें. ही वस्त डिनाय कोणाच्यान करूंक जायना. ताजे फुडें सगळें गोंय विकपाक काडलें.
भरमसाट करप्शन चालू आहा. एक स्पेशल टॅक्स लायिल्लो आहा. सगळे मंत्री एक एक टॅक्स लायत आहात. ह्या सगळ्या परिस्थितीन गोंयचें नांव बदनाम करपा खातीर टूलकिटाची आनी कसली गरज आहा. गोंयचें नांव बदनाम जालांच, हें सरकारा खातीर जाल्लें आहा. आनी ट्युरिजम डावनफॉल जो जाता हो ट्युरिजम स्टेक होल्डर सांगतात की ट्युरिजम ह्या खेपे बरें ना म्हणून. हाजो अर्थ सरकाराचो फोकस सारको ना. आनी हें लोक उलयनात. अमिताभ कांत म्हणटा तो जो निती आयोगाचो चेअरमॅन आशिल्लो तो आतां जो शेर्पा आहा ताणें गोंयांत येवन भाशण दिल्लें आहा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे फुडें की गोंयचें ट्युरिजम मिसडायरेक्टेड आहा. दिस टूल किट मंत्री म्हणटा तो दीस इज शेमफूल. म्हाका दिसता हो टूल किट एक फूल किट. लोकांक फुलींग करूं सोदतात, लोकांक डायवर्ट करूं सोदतात. कित्याक कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसात ते कॅबिनेटाक काडपाचे आनी मंत्रीन विचारपाचें कितें चलता, कोण आहा, कोण क्वीन बी आहा थिंगा. ही सगळे गोंय उलयता. टूल किटाचें कोण उलयना. तुजेर कोण मारलें जाल्यार तूं टूल किटूचो उजार करता लोकांक बंद करपाक. फ्रिडम ऑफ स्पीच इज अ रायट ऑफ एवरी इंडिविज्युअल. आनी आहा जाल्यार असले तुमी कंप्लेन करपाचें. आतां तुमचें एक मंत्री आसा, एक ट्युरिजम डिपार्टमेंट हांव सांगता. ट्युरिजम डिपार्टमेंट कोणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो, नेगेटीव केले जाल्यार तेजेर FIR घातात. आतां कित्याक धांवनात तेंगे FIR घालपाक. डिफेमेशन नांव पिड्यार करतात जाल्यार सरकाराचें नांव पिड्यार जातात जाल्यार कित्याक हेंकां हे बेश्टे लोकांक डिस्ट्रॅक्ट करपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आरोपा आपाचो फुडारी संजय सिंगा आड मुख्यमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंतान घाल्या अब्रू लुकसाणीचे दाव्याचेर सुनावणी 24 जानेराक. रिप्लाय फायल करी मेरेन संजय सिंग कसलेच वादग्रस्त विधान करचो ना म्हूण वकिलाचे कोर्टाक लेखी उतर. जॉब स्कॅमात सिंगान मुख्यमंत्र्याचे घरकान्नीचे नाव घेतिल्ले. filed a suit against Shri Sanjay Singh on behalf of our client Surakshana Pramod Sawant, and today the matter was kept and Mr. S.V. Manohar, senior advocate leading me, and I were present. We were pressing for an injunction restraining the defendant from making any defamatory statements. The learned advocate representing the defendant has appeared and has made a statement that till the date of the next hearing and during such time they will not make any defamatory statement against the plaintiff. This has been recorded by the court, and now the next date is kept on 24th of January 2024. दत्ता नायकाच्या अटकपूर्व जामिनाचो निकाल मडगांव जिल्लो आनी सेशन कोर्टान सोमारा दवरला. शुक्रारा निकाल आशिल्लो, मात कोर्टात दत्ता नायका कडेन आनीक कांय पुरावे मागले. दत्ताच्या आदवोगादान खंय पुरावे दिल्यात. मजगतीं दत्ता नायकाची काणकोण पुलिसांनी चवकशी केली. मॅटर कोर्टात आशिल्ल्याचे रजाव दिवन दत्ता उलोवपाक कूस मारली. दत्ता दामोदर नायकाचे एंटीसिपेटरी बेल ॲप्लिकेशनाचे अपडेट घेवन हांव तुमच्या फुडें रायला. आयज सकाळीं दत्ता दामोदर नायक आपलो एडवोकेट क्लेफाद कुतिराक घेवन काणकोण पुलीस स्टेशनार वचून काणकोण पुलिसीक वचून मेवलो आनी थंय ताचो स्टेटमेंट तांणी रिकॉर्ड केलो. स्टेटमेंट कांयच दिना कित्याक सबड्युडीस आसा न्ही, बेल एप्लिकेशन पेंडींग आसा. सर तुम्ही फॉर्मा तुमच्या स्टेटमेंटाचेर अजूनय कांयच उलयना. हांव कितें जाय तें सांगलां, हाज्याय पयलीं पुलिसांक सांगला ताणें. ते उपरांत आयज सांजची मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान दत्ता दामोदर नायक हाची एंटीसिपेटरी बेल हियरिंगाची ऑर्डर आसली. पूण जेन्ना केस हियरिंगाक आयली तेन्ना जजान कांय क्लॅरिफिकेशन मागलें. ते उपरांत जो दत्ता दामोदर नायक हाचो एडवोकेट आसलो ताणें कांय इनपुट्स क्लॅरिफाय केले आनी कांय इनपुट्स दिले. ते उपरांत जजान सांगलें की आपण हे केसीची ऑर्डर जी आसा, जी एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाची जी ऑर्डर आसा ती आपण सोमाराक एनावन्स करतली म्हूण. आतां सोमारा दीस जानेराचे 13 तारखेर हे एंटीसिपेटरी बेल हियरिंगाची ऑर्डर डिक्लेअर जातली. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावियो डायस. शेकाचे स्टाफ टुरिस्टांक हात लावंक शकना. शेकवाल्यांक तशें सांगलां. आमदार मायकल
शेकवाल्यांकडे बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. ट्युरिस्टांनी टायट जावन मस्ती केल्यार पुलिसांक आपोवचे, मायकलाचो शेकवाल्यांक सल्लो. दर्या देगावेल्या तोपयांचेर मायकल एक्शन मागता. कळंगूट बेल्टात खंय सुमार 600 तोपये. ही शेक जे आहा बिचाचेर ते तांकां सगल्या शेकांची आयज मिटींग घेतली जाली 4-5 दीस जाले मिटींगे चालू आहा की तेंचे जे स्टाफ आहा दे कॅनॉट टच द ट्युरिस्ट शूड बी ट्रिटेड very nicely. They are the when we say अतिथ्य देवो भव ते खऱ्यांनी प्रॅक्टीस करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर आयज मिटिंगूय जाल्या आमच्या ऑफिसान. देर इज एनी डिस्प्यूट ऑफ फायट ऑल्सो दे वील इमिडिएटली कॉल द पुलीस. दे वील नॉट फायट. म्हणजे आर्ग्युमेंट वचून जाले फ्रॉम द ट्युरिस्ट अँड ऑल द स्टेक होल्डर्स शूड फॉलो दीस, वेदर इट इज अ रेंट अ कार ओनर, टॅक्सी ओनर, गेस्ट हाऊस ओनर, resort management staff, to see that no touts are seen around. Touts should be immediately arrested. 5,000 fine घालपाची गरज आहा and every day monitoring करपाची गरज आहा. आनी हे हांवें सांगलां आमच्या ऑफिसांसून मॉनिटर जातलेच म्हणून एज फार एज टाउट्स आर कन्सर्न. नॉट एंटर इन टू एनी आर्ग्युमेंट विथ द ट्युरिस्ट जर तर आर्ग्युमेंट करूंक सोदता इवन आफ्टर ड्रिंकींग वी शूड रेफ्रेन, शूड नॉट टॉक टू हिम बॅक, जस्ट गो अवे फ्रॉम देर. अशेंच करचें पडटलें. आतां दुसरे कंट्रीनी अशेंच जाता. somebody is drunk, they just refrain from the discussion and call the police and they take them to their hotel room, back to their hotel, wherever they are staying, that guest. So over drinking म्हणजे जेन्ना स्टेटीन येता आमचे ट्युरिस्ट स्टेट, थोडे जाण ट्युरिस्ट सुबेजूय पियेतात. यू कॅन हेल्प इट अँड वी कॅनॉट टेल देम नॉट टू ड्रिंक. पणजे पुलिसांनी शारांतल्या 15 मायज स्पा सेंटरांची चवकशी सुरू केल्या. गोंयभरच्या कितल्याशाच स्पा सेंटरांनी शिंदळकी चल्ल्या म्हूण बोवाळ. डॉक्युमेंट स्टाफाचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन सुरू आसा म्हूण पुलिशेची सुत्रां सांगता. सध्या ही स्पा सेंटरां चालू आसा. बोगस इन्कम सर्टिफिकेटीच्या प्रकरणात अटक केल्लो फोंडेचो नगरसेवक शिवानंद सावंत आनी आरोपी सदानंद प्रभुगांवकाराक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी मारिल्ली. मात दोगांकूय रोखडोच जामीन. 16 डिसेंबर 2024 पालिकेच्या सीओन हो इशू मुखार हाडून पुलीस कंप्लेन केल्ली. सदानंद फेक सर्टिफिकेट दिल्ले चलयेचो बापूय. फेक इन्कम सर्टिफिकेट तयार करून दिल्या आणि तो घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हाका आणि त्याच प्रमाणे संशयीत आरोपी म्हणून कावन्सिलर शिवानंद सावंत हांकां दोगांनी पुलिसांनी अटक केल्ली. आणि चवकशी नंतर तांकां परत एकदां आयज जेन्ना रिमांड घेवपा लागून कोर्टान हजर केले JMFC कोर्टान, तेन्ना दोगांकूय कोर्टान 14 दीस जेशी ऑर्डर दिली. आणि तेज्या उपरांत आतांच आयकपा येता की तांकां दोगांकूय 10,000 ईच अशें 10,000 आनी 10,000 20,000 अशे बॉन्डाचेर तांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा म्हणून. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. मुख्यमंत्री LPG घरगुती सिलिंडर सवलत स्कीम नागरी पुरवण खात्यान अधिसूचित केल्या. हे स्किमी सकयल AAY लावार्थ्यांक 3 सिलिंडरा खातीर दरेकी 275 रुपयांची सवलत मेळटली. लावार्थ्यांक पुरावो म्हूण आधार कार्ड सक्ती. लावार्थ्या कडेन आधार कार्ड नासल्यार नवें कार्ड करी मेरेन रेशन कार्ड, मतदान वळखपत्र वा पॅन कार्ड वळखपत्र म्हूण वापरूंक येतले. मुख्यमंत्री LPG सिलिंडर सवलत येवजणेचो लाव घेवपा खातीर आधार कार्ड वा हेर कार्ड वळखपत्र म्हणून दाखोवप सक्तीचें. नागरी पुरवण खात्याचो संचालक जयंत तारीन ह्या येवजणेची अधिसुचोवणी जारी केल्या. सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर आधार कार्ड सक्तीचे आसतले आनी पुराय प्रक्रियेत पारदर्शकता आसतली अशेंय ह्या अधिसुचोवणेंत बरयलां. आधार कार्डाक लागून लावार्थ्यांक थेट सेवा मेळटा. तांच्या बँक खात्यांक रक्कम जमा करप सोपें जाता म्हूण हे अधिसुचोवणेंत आसा. आधार कार्ड नासत जाल्यार आधार कार्ड नोंदणीची पावती आनी हेर कार्ड पुरावे म्हूण वापरपाक येतले. हेर कार्डांनी रेशन कार्ड, मतदार कार्ड, पॅन कार्ड हांचो आस्पाव केला. तशेंच बँक खातें, पासबूक, गाडयेचो परवानो ही वळखपत्रां सुद्दां चलतली अशेंय ह्या अधिसुचोवणेंत म्हटलां.
अंत्योदय रेशन कार्ड आशिल्ल्या गरीब फामिलींक सिलिंडरा खातीर आर्थीक सवलत मेळची म्हूण ही येवजण जाहीर केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 38वी राष्ट्रीय खेळा सर्त उत्तराखंडात 28 जानेर ते 24 फेब्रुवारी मजगती हे सर्तीत 43 खेळा सर्ती आसतल्यो. गोंयय वांटेकार जातले. वेगवेगळ्या 10 खेळा प्रकारा खातीर गोंयचे 10 पंगड तयार आसात. सायकलिंग, स्क्वॉश, वुशू, स्विमींग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, बीच व्हॉलीबॉल आनी टायक्वांडोक गोंयची 29 खेळगड्यांची टीम. 30th नॅशनल गेम ह्या वर्सा उत्तराखंड जातल्यो आनी गोंयांतून 10 वेगळे वेगळे जे स्पोर्ट्स आसा 10 डिसिप्लीन तितून गोंयांतून सद्या तरी 10 डिसिप्लीन सद्या सिलेक्ट जाल्ले आसा आनी ह्यो नॅशनल गेम्स 28 जानेवारीक सुरवात जातल्यो. गोंयाच्यो ज्यो आतां पर्यंत डिसिप्लीन सिलेक्ट जाल्यो आसा त्यो म्हणल्यार वुशू, सायकलिंग, स्क्वॉश, स्विमींग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, बीच व्हॉलीबॉल एंड टायकांडो. नॅशनल्सा खातीर ज्यो नॅशनल गेम्स जाता ताका फक्त टॉप 8 आसा त्यो सिलेक्ट जाता. एज इन ज्यो चॅम्पियनशीप जाता तितून ज्यो टॉप 7 आसा त्यो सदां सिलेक्ट जाता आनी 8वी जी आसता ती सदां जी होस्ट टीम आसता ती आसता. लास्ट इयर ज्यो 37th नॅशनल गेम्स आशिल्ल्यो तितून गोवा होस्ट आशिल्ली. गोवा होस्ट आसल्या कारणान गोवाक सगळे हितून पार्टिसिपेट जावपाक गावताले. गोवा लास्ट इयर सगळे डिसिप्लिनान पार्टिसिपेट जाल्ले. लास्ट इयरचे नॅशनल गेम्सान गोव्याक 92 मेडल्स गावले. सो ह्या वर्सा होपू खूब आसतलो. पण एक आसा की ह्या वर्सा गोवा सगळे जे आसा डिसिप्लिन तितून पार्टिसिपेट जावंक शकना कित्याक जे सद्या आमी 10 लिस्ट केल्या तितूनच गोवा सद्या टॉप 7 फिनीश केल्ले. सो ज्यो ह्यो गेम्स आसा जे हे डिसिप्लिन आसा तितून तरी सद्या गोंयचें पार्टिसिपेशन कन्फर्म जाल्लें आसा. गोंयांतल्यान सद्या तरी 29 जे एथलेटिक्स आसा ते वयतले तशेंच जे स्पोर्ट्स स्टाफ आसा तेवूय बीन उत्तराखंडाक वयतले. तरेतरेचे नुस्तें आनी ते विशीं म्हायती दिवप 8वें एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलाचे पणजे उक्तावण जालें. 10 ते 12 जानेर मेरेन हो महोत्सव चलतलो. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा नुस्तेमारीत मोठी संद आसा. रोजगाराचे नदरेन राज्याक आनी देशाक फायदो जातलो. टॅक्नॉलॉजी माध्यमान जे मसल फार्मिंग आसूं, सीवीड्स आसूं किंवा लँड फिशींग आसूं म्हणजे दर्यानूच अशें न्हय जाल्यार लँडार राना पेडार सुद्दां हो धंदो करून क्रॅब फार्मिंग करूं येता. सो हो जो सरकाराक जावं प्रत्येक मनशाक अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रश्न भेटसायता हो साद्या प्रमाणान खंय बारीक सारीक काम करता आसतना जावं केन्ना आपले थोडो वेळ दिसाक 1 वर 2 वर गावता आसतना हें ह्या माध्यमान यूज केलो जाल्यार खुबसो प्रत्येक पर्सनल जातलो, राज्याकूय जाता, देशाकूय जातलो. आनी त्या प्रमाणे नुस्तें जें नॅचरल येता तेजे परत ऑप्शन हे दुसरें हें जे लोकांची मागणी आसा ही फुलफील जातली. आनी ह्या माध्यमान वळपा खातीर हें तेंच्यांनी तांकां जाय तशे रिसोर्सीस आमी हाडटा. तांकां जाय तशें आतां B2B आहा थंयसरूय करूंक जातालें. हें बऱ्या पैकी हें फायनान्शियल प्राप्ती अर्थ हें तेंचे उदरगत जातलें. ह्या माध्यमान लोकांनी पार्टिसिपेट करप तुमच्या माध्यमानूय आमी सांगता ज्ञान घेवप आनी हें बिजनसान येवप. आनी तेज्या बरोबर आमी मागता की जरी हेचे आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की जाता इतको विश्वकर्माच्या माध्यमान आसूं, स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमान आसूं हें लोकां पर्यंत वचून हेजें घेवपाचें. आनी त्या बरोबर आमच्यो थोड्यो स्किमी आहा ट्रेडींग करपाक मत्स्य वाहिनी बी ह्योय लोकांनी आमच्याकडे एप्लिकेशन करपाक तांकां आमी 4 व्हिलर 2 व्हिलरूय दिता, 6 व्हिलरूय दिता. लोकांनी हितून लक्ष घालपाक जाय. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप आनी जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.